हांव एका मनशाक मेळ्ळो आनी ह्या मनशान ताचें एक शॉप आसलें, रेस्टॉरंट आसलें. आनी ह्या रेस्टॉरंटान हांव गेलो म्हणटूच हांवें ताचे लागीं भासाभास करूंक प्रयत्न केलो. तो म्हणूंक लागलो, फादर, जायतीं वर्सां हांव बोटीचेर काम करतालो आनी बोटीचेर काम करता आसतना म्हज्या मनांत एकूच चिंतप आसलें. एकूच चिंतप म्हटल्यार हांव म्हजें तोन्ने पिरायेन बरेंच काम करतलो आनी बरेंच काम केल्या उपरांत हांव गोंया शारांत परतून येतलो. परतून येवन हांव काजार जातलो आनी परतून बोटीचेर वेचोना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना ही उतरां ताणें म्हाका सांगली, म्हाका ती दुसरेच भाशेन लागली. कोणूय काजार जाल्या उपरांत चड डिस्पेस जाता म्हणून ते दुसऱ्या शारांनी वेतात आनी आपलो जें काम आसा तें करतात आनी आपल्या फामिलीक पयशे धाडटात. पूण तो म्हणूंक लागलो, ना फादर, म्हाका खबर आसा म्हाका म्हज्या कुटुंबाक म्हजी गरज आसा म्हणून. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही उतरां आयज तुमचे मुखार हांव दवरतां. जेजू, मारिया आनी जुजे हो पवित्र कुटुंब आनी हो पवित्र कुटुंब आमकां एक नमुनो जाता. कित्याक गाय, आयच्या वाचपांनी आनी शुभ वर्तमानांनी आमकां सांगून दिलोलें आसा, जो आपल्या बापायक बरो तरेन मान दिता तोच स्वर्गा राज्यान बागी जावंक पावतलो. जो आपल्या आवयक लेखता तोच बरे तरेन स्वर्गा राज्यान आनी जायती संवसारांत आशिर्वादां ताका मेळटली.